मॉर्निंग. हॅलो गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा. तर आयज न्ही थर्सडे आणि आयज व्लॉग सकाळी सकाळी स्टार्ट करपाचें कारण तुमकां तर समजलेच आसतलें. समजना जर तुमकां कळून आनी जाल्यार सांगता की तुमच्या वांगडा न्ही म्हाका आयज शेअर करपाचें आसा एक ब्रेकफास्ट रेसिपी. तेकाच लागून आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो सकाळी सकाळी स्टार्ट केला. हे दिसांनी न्ही खूबश्यो तुमकां रेसिपीज पळोवपाक मेळटा. हेकाच लागून की हांवें अशें डिसायड केला की ज्यो रिक्वेस्टेड रेसिपीज आसा पळय त्यो सगळ्यो तुमच्या वांगडा पयलीं शेअर करतलें, मागीर मुखारले मुखार अशें म्हणून. म्हटल्यार खुबशे कमेंट येताले न्ही की ही रेसिपी जाय ती रेसिपी जाय अशें म्हणून. कोणे आनी तर म्हाका अशें कमेंट केला की ब्रेकफास्ट जे आसा पळय ते खुबशे आयडियाज शेअर कर जेणे करून आमकां बीन इजी पडटलें सकाळ फुडें. आनीक टिफीन आयडियाज बी ज्यो आसता पळय न्हू, ब्रेकफास्ट आयडियाज जावं भुरग्याच्यो टिफीन आयडियाज ज्यो आसता पळय इन अ इजी वे त्यो बी शेअर कर अशें म्हणून म्हाका कमेंट आयला. तर ट्राय करतले जितल्यो ऑथेंटीक डिशीज ज्यो आसा पळय ज्यो म्हाका खबर आसा ज्यो इन अ इजी वे जातात त्यो तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें ट्राय करतले. तर आयज न्ही ब्रेकफास्ट रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता. ब्रेकफास्ट रेसिपी आनी इवन तुमी न्हू भुरग्यांक टिफिनाक बी दिवंक शकता. ब्रेकफास्टाक जे आमी उपीट करता पळय न्हू तेच उपीट रेसिपी जी आसा पळय ती हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता, बट इन अ डिफरंट वे, मातशी डिफरंट अशी रेसिपी. आता तुमच्या वांगडा शेअर करता म्हणटकीर रेग्युलर रेसिपी तर आसपाना हे तुमकां बी खबर आसा. इन अ मातशें डिफरंट वे हांव कशें करता उपीट ते तुमच्या वांगडा शेअर करता. रेग्युलरली हांव अशेंच करता अशें ना, बट समटायम्स न्ही जेन्ना अशें तेच खावन बी बेजार येता पळय न्हू, अशें दिसता कितें नवें खावपाचें, तेन्ना न्ही कितें ना कितें एक्सपेरिमेंट हांव करत रावता आनी जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफूल जाता पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा हांव शेअर बी करता. चलात तर या किचनान उपीट इन अ डिफरंट वे आनी इन अ इजी वे कशें करता ते तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. तर चल तुमचो बी चड टायम वेस्ट करिना, म्हाजो बी चड टायम घालयनासतना पटापट या किचनान आनी आयची जी रेसिपी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया. आनी थोडीशी तयारी जी आसा पळय न्हू ब्रेकफास्टाची ती हांवें करून दवरल्या. म्हटल्यार सगळें चॉपिंग एंड ऑल बी जे आसा पळय न्हू तें सगळें करून दवरलां, दाखयता तुमकां. तर हे पळोवपाक तुमी शकता जे कितें मेन इन्ग्रेडियंट्स आसा पळय न्ही, जे कितें मेन लागता पळय ते हांवें हांगासर काडून घेतला. तर सगळ्यात पयलीं मेन म्हटल्यार आमकां जाय हांगासर रवो. एक मोठी वाटी जी आसा पळय न्हू ती हांवें हांगासर रवो घेतला. बारीक रवो जो आसता पळय न्ही जो नॉर्मली आमी कितें फ्राय एंड ऑल करपाक वापरता तो रवो, बारीक रवो. सो तो रवो घेतला. बारीक रवो इन सेन्स हेज्याहून बारीक रवो बी येता तेका लाडवाचो रवो जो म्हणटा पळय सामको बारीक पिठा भशेन आसता तो न्ही, जो नॉर्मल रेग्युलर रवो आमचो आसता पळय न्ही तो रवो घेतला. एक वाटी अर्दी वाटी सुमार न्ही हांवें हांगासर घेतला किसलेले गाजर आनी तितले सेम क्वॉन्टिटीन हांगासर घेतला काकडी जी हांवें खिसून घेतला आनी तेजें उदक जें आसा पळय तुमी हांगा पळोवपाक शकता तें उदक बी तशेंच घेतलां. तें भायर ओडून हें वयलें आमकां सोप खावन कांय उपयोग ना, तेका लागून उदक जें आसा पळय न्हू तें बी घालपाचें. सो हांगा हांवें सर घेतलें सय. हांवें हांगासर एक बारीक वाटी घेतल्या. तुमकां जर सय आवडना म्हाजे घोवा भशेन जाल्यार तुमी न्ही हेजी क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती कमी बी करपाक शकता. नेक्स्ट हांगासर हांवें घेतला कढीपत्ता, फोडणेक घालपाक कढीपत्ता आनी थोडीशी भिकणां घेतल्या. ती मागीर आमकां न्ही आतां भाजून घेवपाक जाय. कांदो घेतला हांगासर एक बारीक असो बारीक चॉप करून घेतला. चडी मोठो नाशिल्लो कांदो मातसो बारीकसो आशिल्लो तो कट करून घेतला. आनी ग्रीन चिली एक ग्रीन चिली घेतल्या, चड घेवना. तुमकां जर तिखट जाय जाल्यार न्ही तुमी एक्स्ट्रा बी घालपाक शकता. आनी हे जे तुमकां हांवें दाखयला पळय न्हू ते अशे मेन इन्ग्रेडियंट जे हांवें चॉप बी करून दवरल्या. हेज्या भायर बी आमकां फोडणेक जिरे, सासवां, तूप, मीठ, साखर, हळद सगळें लागतलें. ते तुमकां हांव घालता तेन्ना मागीर तेजी क्वॉन्टिटी सांगता. सो जस्ट ही तुमकां क्वॉन्टिटी कळपाक लागून हांवें आयदनान काडून घेतलें. चला तर पटपटीत आतां न्ही हें करपाक स्टार्ट करया. सगळ्यात पयलीं न्ही हांवें हे सायडीच्यान न्ही एक 1.5 पेलो इतलें न्ही उदक तापोवपाक दवरलां. आतां आमी ह्या सायडीच्यान आमचें पॅन जें आसा पळय न्ही तें गरम करया. सो हें हांवें हांगासर घेतलां नॉनस्टीक पॅन. हें आतां मातशें गरम करून घेवया. आमचें पॅन जें आसा पळय न्ही तें हांगासर गरम जाल्लें आसा. सगळ्यात पयलीं न्ही हांव हितून पीनट्स जी आसा पळय न्ही भिकणां ती घालून घेता. कांयच तेल तूप कांय घालूना हांवें, डायरेक्ट न्ही ही भिकणां घालून मातशी गरम करून घेता. गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती एकदम लो दवरून हांवें मातशी गरम करून घेता, म्हळ्यार भाजून घेता. मातशी भाजून घेतली हांवें. आतां ही न्ही एका आयदनान काडून घेता.
आणि हितून आता रवो जो आसा पळय तो भाजून घेता। ही एक मोठी वाटी हांवें रवो घेतला। हो आता न्ही बारीक गॅसाचेर मंद आचेर असो दवरून आमकां रोस्ट करून घेवपाचो, ड्राय रोस्ट। एका तूप बी कांय घालूना, जस्ट न्ही आमी हो सुकोच आतां असो फुलोवन घेवपाचो। रवो जो आसा पळय न्ही तांणे बरो खमंग असो वास सुट्टा मेरेन भाजून घेतला। तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता रवो जो आसा पळय न्ही तो बरो फुल्ला। हो पळयात। तर हो जो रवो आसा पळय न्ही भाजिल्लो तो आतां न्ही हांव एका बारीक आयदनान काडून घेता। आता ह्या आयदनान न्ही आमी घालया तूप। बारीक वाटी जी आसता पळय न्हू ती अर्दी वाटी सुमार हांवें हांगासर घेतला तूप। सो तूप मेल्ट जाले उपरांत हांव हितून घालता आता थोडेशें तेल। तेल जे आसा पळय न्हू ते सामकें कमी घातला हांवें, एक चमचो भर इतले बारीक चमचो भर अशें हांवें घातलें हितून तेल। तुम्ही न्ही जाय जाल्यार फूल तेलच घातल्यार जाता, जावं तुपानच केल्यार जाता, मिक्सच घालपाक जाय अशें कांय ना। आतां आमी हेका घालया फोडणी। सो पयलीं न्ही थोडेशें घालता जिरें, चड घालना थोडेशें, हो मागीर बोवाळ मारूं लागता जिरें चड घालतकीर। तेजे उपरांत घालता सासवां, आनी सासवां जी आसा पळय न्ही मातशी बरी तडतडपाक जाय। सासवां तडतडकीर घालता करबेल, आता आमी हितून घालया कांदो आनी हरवी मिरसांग। कांदो जो आसा पळय न्हू आमी बरो हितून तळसून घेवपाक जाय आतां। कांदो म्हाजो जो आसा पळय न्हू हांगासर मातसो भाजलेलो आसा, म्हणल्यार तळसून घेतला हांवें कांदो एक 4 ते 5 मिनटां खातीर। आतां हांव हितून घालता कॅरट, बारीक किसून घेतलेले कॅरट। कांद्या वांगडा न्ही आमी आतां गाजर बी मातशें तळसून घेवया, नाल्यार मागीर हरवट अशें लागता न्ही म्हणून। गाजर आमी हांगासर बरें तळसून घेतला। आतां आमी हितून घालया पीनट्स जे आमी आतांच गरम करून घेतलेले पळय न्हू ते पीनट्स मातशे मिक्स करया। आनी चड वेळ अशें भिकणां घालून न्ही भाजपाक जाय अशें ना, डायरेक्टली भिकणां घातल्या उपरांत रोखडेच आमी आतां हितून रवो घालया। हो भाजून घेतलेलो रवो हो बीन न्ही आमी मातसो आतां तुपान फुलोवन घेवया। एक 2 मिनटां जी आसा पळय न्ही ते आमी हितून आतां मातसो परतून घेवपाचो रवो। आता हितून आमी बाकीचे सगळे साहित्य जे आसा पळय न्हू ते घालून घेवया। तर सगळ्यात पयलीं हांव हांगासर घालून घेता मीठ, तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग मीठ घालपाचें। नेक्स्ट हांगासर थोडोसो हळदीचो पावडर आनी मागीर साखर। हे जे बारीक चमचे आसता पळय न्ही सामके बारीक चमचे त्या चमच्यान हांवें हांगासर घातले 4 चमचे इतली साखर। आता नेक्स्ट जे आसा पळय न्हू हितून घालया आमी सय। तुमकां अशी कितली कमी जास्त जाय पळय न्हू त्या प्रमाणे घालात। आनी आता हितून आमी घालया काकडी जी आमी खिसून घेतलेली। ही पळय काकडी लेट हेकाच लागून घालता की हेका उदक आसा न्ही ते मागीर गुठले जावपाक लागता रव्याचे, सो ताका लागून काकडी जी आसा पळय ती मातशी लेट घालता। आता हितून आमी घालया उदक, जे उदक आमी गरम करपाक दवरलेले पळय न्हू ते उदक घालया आता हितून। आनी उदक घालता आसतना न्ही एक सायडीच्यान उदक घालपाचें आनी एक सायडीच्यान चाळत रावपाक जाय। हे पळयात 1.5 पेलो जो हांवें उदक तापत दवरलेलें पळय न्हू ते सगळें 1.5 पेला हांवें हितून घालून घेतला। आता गॅस मातसो मिडियमाचेर करून
हे आम्ही आता धापून नी मातशें शिजोवन घेवया. उक्ते दवरल्यार सगळं आंगार उसळटा आनी म्हणून धापून हे मातशें शिजोवन घेवपाचें मिडियमाचेर फ्लेम दवरून. हे पळयात वास बीन बरो खमंग असो सुटला. तवशें बी घातला न्ही म्हणल्यार काकडी बीन, सो तेका लागून वास जो आसा पळय बरो खमंग येता. आमी आतां गॅस करया बंद आणि हे आता सर्व करून घेऊया. हे आमच्या उपीट जे आसा पळय ते रेडी जाल्ले आसा. तुम्ही हे आता गोवन स्टायल म्हणपाक शकता, इजी वे बी म्हणपाक शकता, जा हेल्दी ब्रेकफास्ट बी म्हणपाक शकता. सो हे उपीट जे आसा पळय ते आमच्या आतां हांगासर रेडी जाला. तर हांवें हांगासर करपाक दवरलें च्या, ब्लॅक टी, उपीट जो आसा पळय तो म्हाजो रेडी जाल्लो आसा. आनी भायर आयकयात, आयकपा येता शिगमो आयला आमच्या हांगासर. सो शिगम्याचे दीस न्ही, सो ते गांवान भोंवता पळय न्ही शिगमो ते आयिल्ल्या. ह्या सायडीन हांगासर चलता देवाची पुजा आनी भायर वाजता शिगमो. सो बंद जालें, बरो आवाज येता शिगम्याचो भायर. आमच्या हांगासर येतलें दिसता आयज पळय बॅकग्रावंड. पळोवया आमच्या हांगासर केन्ना येता ते. आयज काय फाल्यां पावता ते त्या सायडीच्यान गेल्या. उदो हांगासर न्ही देवळा कडेन वाजताले. शिवनाथाचें देवूळ आसा पळय थंय. आतां त्या सायडीन गेल्या त्या वाड्यार. पळोवया हांगासर केन्ना येता ते. चाये कित केलें तर हें कित गो? उपीट नवीन कित तरी आयटम अशें. आयटम अशें न्ही ते उपीट तो उपीट. सो मिक्स उपीट केला म्हटल्यार गाजर आनी कुकुंबर बी घालून, काकडी, सय, कांदो सगळें घालून उपीट केला. सो आनी त्याच्या वांगडा ही ब्लॅक टी. सो गरमागरम उपीट आणि त्याच्या वांगडा ही ब्लॅक टी. सो घे तुझी ब्लॅक टी आणि गरमागरम उपीट आणि चल चा पी. थँक्यू थँक्यू. बेस्ट कॉम्बिनेशन न्ही उपीट आणि ब्लॅक टी. कसं जाला? एक वेगळं टेस्ट. जर तुम्ही ट्राय करून पळोवू शकतात आणि डेफिनेटली तुमकांय बरं लागतलो. सो हेल्दी म्हणटकीर हे सगळें येताच न्ही. गाजर, कुकुंबर, बीट, तुमी पीनट्स बीन आसा आनी तरी न्हू हितू भितर हे बीन घालूं शकतात तुमी. कितें रे ते बीटरूट न्ही, मटर जे आसता पळय ते बी घालूं शकता. ते घातल्यार बी बरें लागता. तुमी पयलीं न्ही अशें ट्राय करून पळयात. जर तुमकां आवडलें न्ही, डेफिनेटली आवडटलेंच हे सगळें घालून. आवडलें जाल्यार मागीर तुमी हेचेर आनी कितें म्हाजे भशेन एक्सपेरिमेंट बी करूं शकता. तर हेका करूं दी ब्रेकफास्ट. हांव मातशें हेच्या फुडें बसता, मागीर म्हाका शावर बी घेवपाक जाय आनी मागीर मुखाल्ली घरांतली कामां. आतां वतलो न्ही तो शिगमो येता जाल्यार पळोवया आयज आमगे हांगा. हय शिगमो आयल्यार दाखयतलेंच हांव, बट आयज येता काय फाल्यां येता तो पळोवया. सो पळोवया शिगमो जो आसा पळय न्हू तो केन्ना येता तो. आयज सपोज येयलो न्हू जाल्यार दाखयता. आयज नाल्यार फाल्यां केन्ना तरी येतलोच न्ही. तुमकां दाखयता मागीर शेअर करता तुमच्या वांगडा. म्हटल्यार आमच्या हांगा गांवचो आसना तो न्ही रे, काणकोणच्यान येता न्ही, काणकोणचो शिगमो. आनी म्हाका तोंड बरें. सो हेका ब्रेकफास्ट करूं दी, मागीर मेळटा तुमकां. घरांतली जी बारीक बारीक कामां आसा ती करता आनी मागीर मेळटा सगळें शावर बी घेवन जालो की. पुजा बी आमची जाली. भटान आमच्या पुजा बी केली. तर आयज न्ही थर्सडे, सो ग्रेवी तर आसा म्हाका. तर कॅबेज हाडलेलो तेजी म्हणल्यार आतां भाजी करुया. बेस्ट ग्रेवीनच कितें चोचलें अशें म्हणून. सो पळयता हेजी भाजी जाता काय भजी जाता ती, कित्याक की हो खायना न्ही. सो भाजी मागीर ती केली ना, मागीर ती आयज आतां हांवें खालें, रातचें काय हांव जेयना, मागीर फाल्यांय बी परत फ्रिजान दवरून म्हाकाच खावं पडटा. सो पळयता हेका विचारता, हो खातलो जाल्यार भाजी करता, नाल्यार म्हाका न्ही एक 4 भजी करता. तर पळोवया केन्ना पावता तो मेळ आमगेर.
आणि फाल्यां सांजो आता तर पावची ना, सांजो पावता जाल्यार पोवया, ना जाल्यार मागीर फाल्यां बीन पोवपाचें. हो म्हणटा फाल्यां सांजचो पावतले म्हणून चड करून, पोवया केन्ना पावता ते. पण आतां तांदूळ बी काडून दवरतले म्हणून. येयले न्ही अकस्मात मागीर सगळी गडबड जाता, मागीर म्हाका व्हिडिओ बी करपाचे आसा न्ही, सो ताका लागून पोवया कशें तें. पयलीं वयता किचनान, सगळो रोस बी म्हजो गरम जाता, खतखत्ता लागतलो न्ही पोना, सो वता आनी तें करून घेता पयलीं. तूं भाजी खायना पयलीं, सो भजी करता. भाजयेक सबस्टिट्यूट भजी. आनी कितें भजी तुगे सगळे इन्ग्रिडियंट्स. जिरे बी घालतात भजी? जिरे मोवा घालतात. तशें करून घालना ते. मीठ, चिली पावडर, टर्मरिक, केल्या रेसिपी गरज ना. उदक घाला. उदक घालत ना, मातशें उदक वॉली करून घेवप. कॅबेजाचेंच उदक सुट्टा, इतलेंच उदक. इतलें उदक मातशें घालूं पडटा. मातशें उदक घालता. मातशें उदक घातलें चड ना. तेल तापोवन दवरलें. हेका लागून कॅबेज फ्रिजान आशिल्लें न्ही, रोखडें हें सुट्टा, तापोवना तें तेलाचो. बरें तापोवन. भजी काड. गाडो गाडो भजयेचो. हांगा जाली भजी रेडी. पळयात. वरती करपून उडयली. पळय. पोव बी बरी दिसतात आनी खावपाक बी बरी लागतात. अच्छी लागती. तुका हांव पळोवपाक गेलें थंय भितर रुमा, आनी मागीर भजी जाय आसा पळय ती करपून गेली. कितें म्हाका कितें आपोवंक येयल्लें तर. तूं उलयतालें न्ही, म्हाका आयकूं येना जाल्यार आं म्हणल्यार सांगना म्हणून हांव कितें काय म्हणून पळोवपाक गेलें. सो ती करपली. हय. ती करपल्या ती तुवेंच खावपाचें. ओके. म्हाका लायक क्रिस्पी. क्रिस्पी ना, ती कोडू मारता ती. फील येता क्रिस्पीची. चिकन क्रिस्पी. एक्चुली नॉर्मल ही कलर टेक्स्चरच येता आनी ही पळय कितली काय ते. माझ्या भशेन आनी तुज्या भशेन. हय. सो खा आनी सांगा कशी जाल्या ती. माय फेवरेट. बरी जाला गो. कोडू लागना. बरी आसा. हळणी ना मरे. सो ही बी करून घेता. आनी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती ऑलरेडी शेअर केल्ली आसा. जर तर कोणें पळोवना न्ही जाल्यार आय थिंक एक 3-4 म्हयने पयलीं कितें तरी न्ही 2दा हेची रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती शेअर केल्ली आसा. तुमी म्हाज्या चॅनलार वचून पळोवपाक शकता तो व्हिडिओ. आनी जाल्यार आजून टायम जावना खंय जेवपाचो. हें सगळें करता आनी मातशें बसता आनी मागीर जेवन घेता आमी. सो जालें म्हाजें सगळें. तेल जें आसा पळय न्हू तें गरम आसा सो धांपून दवरला.
हे मागीर किचन बी सगळं क्लीन करून जालें. हे जेवन वांगडा सोडोवपाचें. सगळें किचन बी क्लीन केलं. म्हटल्यार काम जालें की किचन क्लीन केलं बऱ्या पडटा न्ही. सो आमी न्ही हांगासर भायरूच बशिल्लीं. शिगमो येता कारण पळोवपा सकाळच्यान वाजता न्ही अशें म्हणून. ह्या वाटेन न्ही सकयल खंय तरी आयकपा येता ह्या सायडीच्यान. सो अशें म्हणून बसलेली. येता जाल्यार तुमकां बी शूट करून दाखोवपा मेळटलें न्ही आनी आमकां बी थोडेशें मागीर प्रिपरेशन बी करपाक मेळटलें. तांदूळ वात बी सगळें करपाक जाय न्ही अशें म्हणून. मागीर सामकें दारान पावली की गडबड जाता न्ही म्हणून. बट आयकूं कांय ना. आतां उदक आयकूं येतालें न्ही रे. सकयल्यान अशें ह्या वाटेन आयकूं येतालें उदक. पळोवया केन्ना पावता तें. सो पळोवया केन्ना पावता तें. आजून तर कांय येवना. आनी असली गरमी जाता भितर रावपाकूच जायना घरान कशेंच. आनी तरी भायर न्ही मातसो बरो वारो मारता म्हणून मातशें बरें दिसता. नाल्यार गरमी अशें इतलें हें जाता ना. रातची पूण न्ही लेट नायट मातशी थंडीशी पडटा भायर न्ही रे. मातशी थंड आसता न्ही सकाळ फुडें बीन. बट दीस बरी खूब गरम जाता रावूं जायना. तर चलात तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो हांगाच एंड करता. आनी इफ सपोज जर व्हिडिओ एंड करून मागीर जर शिगमो बी आयलो न्ही जाल्यार हेका मुखार मागीर कंटिन्यू करता. नाजाल्यार हो व्हिडिओ जो आसा पळय आयचो तो हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. आनी जर तर तुमी कोण म्हाज्या चॅनलाचेर नवी आसा आनी चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूं ना न्ही जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. आनी जो बेल आयकन आसा पळय तो हिट करपाक विसर नाका. चलात तर फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर परत एकदा. तो मेरेन बाय बाय. टेक केअर. बाय बाय. बाय बाय.